राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी सोलोमोनाचें नांव सगळ्याक गाजता ते पळोवन साबाची राणी अवघड प्रश्न घेवन ताची परीक्षा करूंक आयली. उंटाचेर घालून पोरमोळीत जिरेमिरे खूब भांगार आनी ओमळीक माणकां मोतयां हाडून ती जेरुसलेमान भितर सरली. सोलोमोनाशी पावतच तिणें आपल्या मनान कितें आसलें तें उगडापी सांगलें. सोलोमोनान तिच्या सगळ्या प्रश्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रश्न घाल्ले तितलेय राजान कसलीच आडखळ नासतना विस्कुटावन सोडयले. सोलोमोनाची जाणवाय ताचो राजमहाल आनी ताच्या मेजार काडलोल्या जेवणाची जिन्नस आनी त्या मेजार अधिकाऱ्यांक आपआपले सुवातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवण्या मेजाची सेवा करतल्यांची राटावळ, तांचे न्हेसप, जिन्सा बासांचो सोरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरान भेटयलेले योद्न हे सगळे पळोवन तिका जींट मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जाणवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगळी खरी, पूण हांव खाशा येवन हें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकताली तें सोत दिनासली. पूण तांणी म्हाका सांगलोलें तें अर्दे पर्यान न्हय. तुजी जाणवाय आनी सूख संतोश हांवें आयकल्लें ताचे परस व्हड. तुज्यो बायलो कितल्यो खुशाल आसात, तुजी सेवा करतात आनी जाणवाय आयकतात ती कितली बागी. सर्वेस्परा देवाक वाकाणणी, कित्याक तूं ताका मानवलोय आनी ताणें तुका इस्रायलाचे सिंहासनार बसयलो. सासणांक थावन सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून तांची नीट करूंक आनी तांचे हक राखूंक ताणें तुका राजा केला. तिणें 120 भांगाराचे नाणे, खूब पोरमोळीत जिरेमिरे आनी ओमळीक माणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. साबाचे राणयेन सोलोमोन राजाक गिरेस्तकाय दिली तितली आनी कोणेच ताका दिवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाडत्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दंपारच्या वोतावरी परसळटलें. सबाब, भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. ताच्या तोंडांतली गळटा ती उतरां सारकी. ताच्या काळजांत रिगल्या आपल्या देवाची समूर्त. चलतना ताचे पांय कदींच निसरनात. सबाब, भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. बऱ्या मनशाची सोडवून सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोणे येतात म्हूण तो तांकां निवारता. सबाब, भक्तांच्या तोंडांतली व्हांवता जाणवाय. उद्गार. Soy, 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 soy,
जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कर. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनी नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायल्यान कितेंच तांचे भितर वचून तांकां मेळी करूंक शकना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळी करतात. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतच ताचे सिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी गिन्यान नासलोले मूं? भायल्यान कितेंच मनशा भितर वचून तांकां मेळी करूंक शकना. तें तांच्या काळजांत रिगना, तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर काकुसांत वेता म्हूण तुमी समजनात. अशें सगळें खाण नितळ म्हूण ताणें क्वचित सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळी करतात. कित्याक भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खूण, परद्वारपण, आपस्वाद, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, निंदा, गर्व, मुर्खेपण. हीं सगळीं वायटां भितर तावन भायर सरतात आनी मनशाक मेळी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आयची वाचपां आमकां देवाची भिरांत व देवाची जाणवाय घेवंक आपयतात. आयचे पयले वाचपांत सोलोमावाचें नांव सगळ्याक गाजतलें तें आयकून सोबाची राणी अवघड प्रश्न घेवन ताचे सरशीं आयली. आनी ताचे जाणवायचे जबाब आयकून तिणें भांगाराचे जायते नाणे, परमळीत जिरे मिरे आनी आमोळीक माणकां मोतयां ताका दिलीं. देवाचे जाणवायेन तो बोल्लोलो आनी केन्नाच देवान ताका सांडूंक ना. शुभ वर्तमानान जेजू शिशांक शिकोवन दिता. मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळयतात. जशें वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खूण आनी आदी. ह्यो देवाचे जाणवायेच्यो वस्तू न्हय, पूण मनशाचे व्हडाच्यो त्यो आमचे मनांतल्यो भायर सरतात आनी आमकां मेळी करतात. दर एकल्या पासत मागुया देवाचे जाणवायेन आनी बरांक आनी सदांकाळ वाडूंक.